दीस बुधवार, जुलैची 15 तारीख 2026. पहिले मसप. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसप. अध्याय 10 वोळ 5-7 वोळ 13b-16 पर्यंत. असिरियाचे म्हज्या क्रोधाच्या दांड्याचे काटा. ताच्या हातांत आसा ती बेतकाटी म्हजो राग. एका अधर्मी राष्ट्राविरोध हांवें ताका धाडलो. म्हजो क्रोध खुबळ्ळा त्या लोकाविरोध हांवें ताका पाटयला. आनी तांची संपत्ती लुटूंक आनी सोरूंक रस्त्यांची माती मस्तितात ते भाशेन तांकां मस्तूंक हांवें ताका आज्ञा दिल्या. पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना. हें ताच्या मनान नातिल्लें, कित्याक तांचो सत्यानास करूंक आनी अगणीत राष्ट्रां नापैंस करूंक ताणें आपल्या काळजांत येवजिलें. एका विरा भाशेन हांवें शिंवासनार बसलेल्यांक सकला आपटिल्यांत. राष्ट्राची संपत्ती सुकण्याच्या घोंटेरा भाशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडिल्लीं तांतयां एकठांय करता, तशें हांवें सगळो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेंच पाकाटे हालोवंक ना, वा कोणेंच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना, वा कोणूच चीव चिवोंक ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता. खरवंत घेवन शिरता त्या मनशा मुखार खरवंत आपली वडवीक दाखयता. अशें जाल्यार दांडो धरतल्याक दांडो दमयता आनी रुखाडासो न्हय ताका बेतकाटी उखलता म्हणून सांगचें पडलें. देखून दळबराचो सर्वेस्पर असिरियाच्या मोठ्या झुजाऱ्यामध्ये क्षयरोग धरतलो आनी ताच्या वैभवापंदा जळत्या उज्या सारको हुलो पेटयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 94 5-6 7-8 9-10 14-15. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. तुजे परजेक ते चिंतात सर्वेस्परा. तुवें विंचून काडलेल्यांक कश्ट इजा दितात. वेदवीसो आनी परकी मनशांचो ते जीव काडतात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. त्या वयल्यान म्हणटात, सर्वेस्पर पळयना. जाकोबाचो देव गुमान सैत करिना. कांयच बूद नासलेल्या लोकांनो, समजणी घेया. पिश्यांनो, केदळा तुमकां समजणी येत. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक केदींच सांडचो ना. कान रचलेल्याक आयकना काय, दोळे रचलेल्याक दिसना काय. राष्ट्रांक तरबेती दितल्याक शिक्षा दिवंक कळना वे. मनशांक जाणवाय दितल्याक बुदवंतकाय ना वे. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. सर्वेस्पर आपले परजेक नाका म्हूण सोडलो ना. आपणे विंचून काडलेल्याक तो सांडचो ना. जर ती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची समेस्त ती मानून घेतली. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सदैव तूं बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे घुटू ल्हानांक तुवें उघडलाय. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 वळ 25-27 पर्यंत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुदवंतांतावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन केल्यात. पूण
बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेला ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जल्म जातारा आपल्या भुरग्यांक हेरां परस चड बऱ्या तरान वळखतात. तशेंच प्रायेक पावल्लीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक बरें करून पळयतात, कित्याक तांचे मदलो संबंद भोव लागशिल्लो. सांगाता एका घरांत ती रावतस हेरांत लिपोवन दवरिल्ल्यो संगती सामान्य जावन आपल्या भुरग्यांक उगडापें करतात. पवित्र पुस्तकांत जाणटे आनी बुदवंत म्हळ्यार आपणाक सर्व कळीत आसा म्हणून गर्व आनी अहंकारान भरलेले फारिजेव तांचे चिंता पासयल्या. ल्हान म्हळ्यार खालते आनी बळे देवाचेर आपलो भरवोसो दवरचे आनी उक्त्या मनाचे. हे ल्हान व्यक्ती एक भुरगें आपल्या आवय बापाय लागीं वेचे परी देवा लागीं वतात. देखून देव तांकां सर्गींचे घुट उगडापें करता. दाखल्याक आज आमी स्मरण करसो सा बोनावेंचर. हो विश्वविद्यानिलयाचो महान प्राध्यापक तरी दुर्बळ आनी खालत्या सा फ्रास्काचो पाटलाव करून सर्गींचे घुट जाणा जावंक पावलो. देवा हुजीर कोणूच जाणटो वा बुदवंत न्ही. आमी ल्हान म्हणून वळखून घेवचेंच बरें.